येवकार हा समृता खणगांवकर, सुरेखपळ्याचे हेडलायन्स। जीएमसी मुखार आशिल्लो अंडरपास बांदिलो लोकां खातीर, पूण हांगा भटकी गोरवां आनी सुणी बशिल्ल्यान सरकार लोकांक मुळावी सुविधा दिवपाक थारला अपेशी। तिडकिल्ल्या काँग्रेसीन सरकाराक धरले धारेर। राज्यात दीस रात अपघातांचो सिलसिला आसा चालूच। सध्या देशात गोंय हे अपघातांचे जाला राज्य। राज्यातल्या रस्त्यांचे डिझायनात जाला महत्वाचे गैरव्यवहार। रस्तो सुरक्षेविशीं फुडाऱ्यांनी उक्तायला गंभीर हुस्को। राज्यात एफडीएची धाड घालपाची प्रक्रिया आसा चालूच। मडगांव मार्केटातले एक हॉटेल आणि एक स्क्रॅप यार्ड एफडीएन आणि पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान केले सील। आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। आमी आता अशा धर्तरेर रावता जंय अंडरपास हो लोकां खातीर बांदपाक जाय, गोरवां आनी सुण्या खातीर न्हू। हें आमकां सरकाराक समजावचें पडटा। काँग्रेसीन जीएमसी मुखार आशिल्ल्या पेडेस्ट्रियन अंडरपासाच्या सुवातेर सरकारा आड तिडक उक्तायली। गोरवां आसा पळय ते ह्या इंजिनियरां परस हुशार, कारण ज्या अर्थान पोल घालूंक ना ते वटेनल्यान चलून येवंक जाय म्हूण तांकां कळटा, पूण तें हांकां कळना। हे इंजिनियर काय कुजनेर? हे काम जितले बेगीन जाता तितले बेगीन सरकारान करचें, आनी जर केलें ना जायत जाल्यार फुडें कितें करूंक जाय पळय तें आमी करतले। घडणुको जावपाची वाट पळोवची न्हू, पायाभूत सुविधांनी लोकांची सेवा करची। अपयश उजवाडाक हाडचें न्हू, अंडरपास दुरुस्त करात आनी ह्या वेळार मात लोकांक मतीन घेवन ताची रचना करात। हो सरकार लोकांक मुळाव्यो सुविधा दिवपाक अपेशी थारला, काँग्रेसीन थेट आरोप केला। पेडेस्ट्रियन अंडरपास जो आसा बांबोळे क्रॉस लोकांक करपाचो, थंय गोरवांची इतली घाण आनी सेक्युरिटी बी थंय कांय ना। ह्यो कंप्लेनी आमच्यो महिला प्रेसिडेंट आसा सुनीता पेडणेकर, किंवा युथाचो प्रेसिडेंट आमचो आसा टेरन्स पिकार्डो, ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा ताचे कडेन कंप्लेनी येवंक लागल्यो, म्हजे कडेन कंप्लेनी आयल्यो। सो हेका लागून आमी हो टॉपीक प्रेस घेवंक जाय म्हणून न्ही, आमी हो पयलो हो टॉपीक नदरेक हाडून दिल्लो ऑथॉरिटीच्या। 3 वीक जाले, कांयच एक्शन जावना। तेका लागून आयज आमकां थंय स्पेशल येवचें पडलें, कारण सरकारान तेका पोल्स घाल्या एके सायडीच्यान, आनीक कित्याक गोरवां येवंक जायना म्हणून बरें काम केलां सरकारान, आनी दुसरी सायड ओपन दवरल्या। जनावरांक जें कळटा तें हांकां कळना म्हणटकच ते इंजिनियर न्ही, हे कुजनेर आसतले। आनी असलोच प्रॉडक्ट सरकाराक मेळटलो कुजनेराचोच, कारण हे ऑक्शन करता न्ही पोस्ट, आनी तें हांव सांगना ऑक्शन करता म्हणून, तेंचेच आमदार आनी मंत्री सांगता। हे पब्लीक डोमेनान आसा ते उलयल्या ते आमी सांगूंक सोदता। म्हणजे हे जे अंत्योदय तत्वाचेर सरकार चलता म्हूण सांगता तें हें सरकार अशें, ते लोक कितें मागता तुमचे कडेन? डिमांड आसा तेंचो, आमकां हें दी आनी तें दी म्हणून। सादे लोक मरते, बसीन भोंवपी लोक कोण आसता जेंचे कडेन गाडयो ना, मोटरसायकली ना, हे लोक मरते। ह्या लोकांक जर हें तुमी बेजीक जर दिवंक, सेक्युरिटी कितें आसा थंय? एक गुरुवार बायल जर थंयच्यान आपल्या ल्हान 10 वर्सांच्या भुरग्याक बरोबर घेवन येता आनी ती समज प्रेग्नंट आसा आनी 10 गोरवां आसा भितर, आनी कितेंय अनटुवर्ड इन्सिडंट जर फाल्यां थंय जालो जाल्यार जबाबदार कोण? सरकार। फाल्यां कॉम्पेन्सेशन डिक्लेअर करतलें। कॉम्पेन्सेशन दिवपाक विक्टिमाच्या घरा मागीर हेंचें कॉम्पिटिशन, फोटवार हांव येता काय तूं येता काय म्हणून। हो आमचो एक्स एमएलए डेव्हलपमेंट करपाक जाय म्हणून दुसऱ्या पक्षान गेल्लो न्ही, कितें डेव्हलपमेंट केलो तुमचे सायडीक वचून तें सांग म्हाका। एक डेव्हलपमेंट दाखोवचो ताणें केला म्हणून। आक्सीची जी टाकी बांदल्या उदकाची ती केन्ना गेल्ली? वेन ही वॉज इन काँग्रेस रेजीम। गोंय वेल्ल्या ग्रावंडाक 5 फावंडेशन केन्ना घातली तुवें फावंडेशनां? जेन्ना तूं काँग्रेसीन आशिल्लो तेन्नाच। देवरा पंचायत घर बांदलें हेजें व्हडलें कोट्यांनी रुपया मोडून, पाटये ग्रावंड केन्ना केलें? काँग्रेसीन आशिल्लो तेन्ना। तूं डेव्हलपमेंटाच्या नांवार जेन्ना पळय केला ते सायडीक तेन्ना एक प्रोजेक्ट तुवें केलो म्हणून दाखय। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख।
राज्यात एफडीएची धाड घालपाची प्रक्रिया चालूच आसा। जायत्या सुवातांचेर पळोवणी करून ती सुवात सील करपाक तशेंच तांचेर खर कारवाय करपाचो वावर नेटान चल्ला। मडगांव मार्केटांतले एक हॉटेल आनी एक स्क्रॅप यार्ड सील केले। एफडीए आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांचे जोड पालवान ही कारवाय जाली। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज एफडीए आणि पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड यांनी जॉइंटली इन्स्पेक्शन करून जी फाटली दिसा जाल्ली इन्स्पेक्शनां हेचे 2 प्रिमायसीस जी आसात हे आज सील केले कडेन आसा। पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ही जी ऑर्डर आसा ही डेप्टी कलेक्टर जो आसा हेका धाडले आनी डेप्टी कलेक्टरान मामलेदाराक डायरेक्शन दिले की तुम्ही सील करा म्हणून। आज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एफडीए आणि जो मामलेदार आसा हे येवन आज रितसर ही जी प्रिमायसीस आसा ही सील केले आसा। यांची उदक जे आसा हे बंद केला। लायटीची लायन जी आसा ही लायट सध्या तोडले कडेन आसा। त्यांची मिटर सील केले कडेन आसा। लायटीकार हांगा हजर आसात। हांगा खंय तरी जे लोकांक बरे खावण जे हॉटेलांनी बरी जेवण मेळपाक जाय आसा हे खंय तरी मेळना आनी हेजी कंप्लेन गेली म्हणूनच ही एक्शन जाली। आनी ह्या दिसांनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी एफडीए जी आसा ही खूबशी इन्स्पेक्शन करीत आसा आनी सील करीत आसा। म्हणजे प्रत्येक नागरिकाक खावपाक जेवपाक वता पळय ते अनहायजेनीक उपयोग नासलें हायजेनीक आनी प्रॉपर बरें जेवण मेळपाक जाय। तुजी हॉटेलां म्हणून तुजे बारीक गाडे म्हणून पयलीं ताणें हायजेनिकाचेर पयलीं घालपाक जाय। नागरिकाचो हो पयलो वस्तू मेळपाची आनी बरी खावड मेळपाक बरी खावड मेळपाची। आतां पयशाचो आतां तितलो पयसो येना लोकांक बरें जेवण आनी हें मेळपाक जाय हें पयलें सगळ्यांक। म्हण ही सील करता फक्त हायजेनीक सारकी ना म्हणून सील करता। आतां ह्या दिसांनी 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो जालो हांव पळयता कित्याक हांगा मडगांवांतली आमच्या कलंगूट आनी सगळे कडेन तें पळयता। हय हो एक बरी इनिशिएट घेतले बरी अशें जावपा जाय कित्याक आतां भुरग्यांक बी जेवण जें आसा हें बरें मेळपाक जाय अशें दिसना तुका? आनी जेवण खंयचीय वस्त न्ही आतां पळय कोण लोक ऑमलेट पाव खाता वडा पाव खाता तिकडे आनी दुसरें आनी एक लक्षांत घेवपा हांव आतां कितल्या हॉटेलांनी वता पळय तेन्ना लोक ते कागदांनी रोजी पेपरांनी दवरले बटाटवड्यांनी दवरले आसता पळय तांकां हांव स्वता सांगता तुमी ते दवरूं नाका जाल्यार बटर पेपर दवरात जाल्यार किचन टॉवेल दवरात आनी बरें हायजेनीक वस्तू तुमी हें करात। हे काम एफडीएन बरें काम केलें। एफडीएन बरें केलां आनी प्रत्येक म्हणजे एफडीएचें हें सदांच अशेंच जावपा जाय सगळें कितें हें पयलीं म्हणजे जो हॉटेल घालता पळय ताणें सदां पयलीं आपलें हांव पळयताना कितें करपा जाय हॉटेलाचो मालक कोण आसा पळय पळयता पळय तो आपूण हॉटेलांचो गिरायकाक कशें हो पयलीं बरो माल दिवचो बरी खावड दिवची। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी अरुण नायक। घेवया एक ल्हानसो विसव। विसा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो। राज्यात दीस रात अपघातांचो सिलसिला चालूच आसा। सध्या देशात गोंय हे अपघातांचे राज्य जाला अशें फुडाऱ्यांनी सांगले। अपघातांक लागून वाडपी मरण आनी गंभीर जखमी जावपाचेर आळाबंद हाडपा खातीर सरकारान खर कारवाय करपाची मागणी तांणी केल्या। राज्यांतल्या रस्त्यांचे डिझायन अभियंत्रीक बांदकाम हातूंत म्हत्वाचे गैरवेव्हार जाल्ल्यान रस्तो सुरक्षेक गंभीर धोको निर्माण जाला असोय दावो फुडाऱ्यांनी केला। गोंयकारांनो आतां गोंयांत खरेंच भिवपाची गरज आसा। दर दिसा अपघातांनी भर पडत आसा तशेंच बळी लेगीत गेल्यात। देखीक म्हापशा केपें अडण्या बेतोडा घडिल्ल्या अपघातांत निश्पापींचे बळी गेल्यात पूण तरी संबंधिताक अजून मेरेन जाग येवंक ना आनी रस्तो जाग्यार पडूंक ना। सुरक्षे कडेन तडजोड जाल्या। कितल्याशाच जाणांचो जीव गेला आनी आतां फुडें कितले जातले हाचो अदमास कोणूच काडूंक शकना। पूण ह्या घडणुकांनी सरकार कितलो गंभीर आसा हो एक मोठो प्रश्न। जे गोंया भितर एक्सिडेंट जाता आनी एक्सिडेंट वाडतच आसा अचानक असो विशय येवंक ना पूण हो विशय आमी 2019 घेतिल्लो। 2019 आमी इतले लेवलार पावले की आमी प्रदीप पाडगांवकर वर्सीस स्टेट ऑफ गोवा म्हणून 2019 PIL सुद्धा फायल केल्ले। जे PILंतल्यान आमकां एक शिकपाक मेळ्ळें की केन्ना केन्ना लोकांक दिसता की पब्लिसिटी घेवपाक करता म्हणून कोर्टान तेन्ना प्रदीप पाडगांवकराक सांगलें यू आयदर विड्रॉ ऑर आय विल डिसमीस युअर पिटिशन। कित्याक सरकारी यंत्रणा सांगपाक लागली कोर्टाक हे पब्लिसिटी घेवपाक आयल्या म्हणून आमी मान खाला घालून कोर्टांतल्यान भायर सरले। सुमोटो रीट पिटिशन चल्लें PIL आनी ताचो निर्णय केन्ना लागलो खबर ना। 4 वर्सांनी कितें तरी दिलो म्हणटा।
सरकारान सांगलें की एक्शन प्लॅन पॉटहोल्स भरपाक आनी कितें आसा तें एक्शन प्लॅन आमी ऑलरेडी केल्लो आसा आनी तो कोर्टा मुखार मांडलो आसतलो. आज 2019 खंय पडले आनी आज 2025 सोंपत आयली. ह्या 6 वर्सां भितर पळयलें जाल्यार कांयच सुदारणा जाल्ली दिसना. कायदो करपी म्हणल्यार कायदे जे आसा हे पळय हांव आतां तुमच्या मुखार एक सर्क्युलर हाडटा. हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो सर्क्युलर हायवे बांदता आसतना कितें सेफ्टी मेजर्स घेवपाक जाय ते आनी हो जर सर्क्युलर पळयशी तातूंत जी कंडिशनां घातल्या ती पळयली जाल्यार हातूंतले एक सुद्दां हे कंडिशन पाळिना, कांयच पाळिना. कित्याक सेफ्टीचेर इतलो भर घातिल्लो आसा हांगा. द वर्क झोन ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन्स are to be worked out and followed judiciously, applying the measures prescribed in IRC SP 55. IRC SP 55 म्हणल्यार इंडियन रोड्स काँग्रेस स्पेशल पब्लिकेशन नंबर 55. हे चड करून आईच्या भुरग्यांनी बी हे काढून वाचचे. बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रोड सेफ्टी. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रोड सेफ्टी म्हणटा आसतना एक म्हाका सांगूंक जाय सगळ्या लोकांक की हांगा अशें म्हटलां ट्रॅफिक वर्दी पेवमेंट सर्वीस म्हणजे जेन्ना पळय आतां वयर हायवे बांदता आसतना जे सर्वीस म्हणजे लोकांक येरादारी करपाक जे प्रोवायड करता दॅट शूड बी ट्रॅफिक वर्दी पेवमेंट. म्हणल्यार तांकां इतलो पयसो दिता कॉन्ट्रॅक्टराक, एक्स्ट्रा पयसो जो दिता की तें बांदकाम चालू आसतना अशी बरी सर्फेस मेळपाक जाय. आमी कितें पळयता हांगा गोंयांत आतां हेच हायवेचें काम चालू आसा फुडें. We are not getting the traffic worthy pavement surface. When the कायदो म्हणटा पळय ते आतां अंडर सेक्रेटरी लॉची जेन्ना खबरो करताले आमी द गव्हर्मेंट इज फेलिंग टू कंट्रोल दीस सिट्युएशन. आनी आमी हांगा आसा तो पळय एक्सिडेंट जाला थंय लागींच आसा आमी. देर इज नो गॅरंटी दॅट एनादर एक्सिडेंट वील नॉट हॅपन. कित्याक अजून पर्यंत ते जाग येवंक ना तांकां. आमचें म्हणणें की गोंयांत जी एक्सिडेंट रेट आसा इट इज द हायस्ट एमंग द स्टेट्स इन इंडिया आणि इट इज प्रॅक्टिकली बिकम द एक्सिडेंट कॅपिटल. म्हणजे दर तुमी तुमच्या आशेक लागून तुमकां फक्त सायफन ऑफ करपाक जाय जे पब्लीक फंड्स आसा ते ताका लागून तुमी कॉम्प्रोमायज करता वयता ते आनी तुमी लोकांक अशें मारून उडयता. आमची सायन्स जी आसा आमची टॅक्नॉलॉजी आसा ती कुशीन मारून फक्त आमी धर्माचेरूच हें आतां राज्य चल्लां आनी बाकी आमकां कांय पळोवपाक मेळना. हांगा म्हापशेसून रोड येता, हो सर्वीस रोड येता करासवाड्या वयल्यान जावन ते सायडीसून तारी कडल्यान आनी परतो बोस्टोडच्यान हांगा रोड येता थंय गिरीचे व्हेकल्स येता. हांगा खंयच एक सुद्दां बोर्ड ना जो दाखयता तुका तूं लेफ्टान घे रायटान घे, हो तुका एक्झीट करपाक, हो तुका इन करपाक. थंय बोस्टोडच्यो गाडयो येतात त्यो येता, ही बस फास्ट गेली ती थंय एकामेकाक आपडटात. हें फक्त जाता कित्याक की गव्हर्मेंट यंत्रणा कितेंच काम करिना. हायवेक तुवें स्पीड ब्रेकर घालप ना बरें आसा पूण हो आतां जो हो सर्वीस रोड आसा थंय बारीकसो एक स्पीड ब्रेकर जर घालीत स्पीड कमी जातली. ऑटोमॅटीक ज्यो गाडयो भायर सरता तांकां एक्सिडेंट जावपाचो संभव कमी जातलो. आतां योगायोग पळयात हो अभ्यंकर जो लॉ डिपार्टमेंटान अंडर सेक्रेटरी म्हणून काम करी त्या डिपार्टमेंटांतल्याच मनशाक एक्सिडेंट जावन मरण येता. कायदो खंय आसा? कायदो करपीच जर कोणाक वता जाल्यार कायदो खंय आसा असो प्रश्न आमकां पडपाक लागला. म्हाका एकूच सांगपाचें आसा की ही जी अशी मरणां सद्दां मरणां जातात 1, 2, 4 एक्सिडेंटल डेथ्स हाचेर सरकाराचो कांयच उपाय येवजण म्हणटा ती ना. आनी दीस इज लायक एबेटमेंट टू मर्डर. एबेटमेंट टू मर्डर म्हणजे कितें? एक खून करपाक, लोकांचो जीव घेवपाक हे सरकार आदार करता काय कितें? आनी असल्या सरकाराचेर कोर्टान डायरेक्ट खंय तरी एक केस घालपाक जाय आनी तांकां हेका जबाबदार धरपाक जाय. जाल्यार धारगळे महामार्गार दुचाकी आनी कारी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो पूण बरें म्हण बरें दुचाकी चलोवपी तरणाटो साल्वार जालो. पळयात. डायरेक्ट गेलो ह्या सायडीन सरळ जाग होते. तू कुठं जात होतास? करासवाड्याला. आणि ती गाडी अशी आत आली तरी 11. तू कुठं जात होतास? करासवाड. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, संदीप कामोलकार, समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. निराकरण जाल्ल्या आणीबाणीक विरोध करत आझाद मैदानाचेर मोर्चा जालो. सिटीजन ऑफ गोवान व्हड निशेध मोर्चा घडोवन हाडलो. सरकाराचेर उतरांचो फोग काडत शिक्षणाचेर ते हाडटा राजकारण अशें म्हणत तांणी परिपत्रकाक उजो पेटयलो. पळयात पुराय बातमी.
नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी. आझाद मैदानाचेर सिटीजन ऑफ गोवाचो चलो पणजे अभियान जालो. निराकरण जाल्ल्या आणीबाणीचो विरोध करत व्हड निषेध मोर्चा जालो. नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी अशी घोषणा करत तांणी विरोध केलो. आमी वगडायिल्ल्या स्वातंत्र्याचे आमी विसरिल्ल्या स्वातंत्र्यात रुपांतर जावचे पयलीं आमची सामायिक जागरूकताय जागोवपाची याद करून दिवपाचेर तांणी भर दिलो. 50 वर्सां जाली इमर्जन्सी म्हणून डिक्लेअर केल्ली आणि त्यांना गरज आशिल्ली पडिल्ली. पूण आय डोंट नो बीजेपी सरकार तकलेन सुटला काय म्हणून. जशें त्यांनी सांगले तशी 25 जुनाक तेणी म्हणले 50 वर्सां जाल्या आणि भुरगे टेंडर मेळटाचे भुरग्यांक. अरे भुरग्यांचे टेंडर मेळनासता युनिटी हार्मनी हे शिकोवपा खातीर, रायट ऑफ लिबर्टी ते शिकोवपा खातीर, इक्वेलिटी शिकोवपा खातीर तुमी कितें साजरो करतात. आयज म्हाका सांगपाचें आसा इवन 15 वर्सां पयलीं म्हाका दिसता गोंय वॉज सेफ. वी कुड गो सेफली, रोम सेफली. द वुमन इन गोवा, आर बीचीज, आर बेल्ट्स, आर दोंगर्स वॉज समवेअर ओके फार ऑफ गुड. बट नाव लास्ट 15 years have passed till date. आय थिंक गोंयांत अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी चालू आसा. आणि कशें आसा खंय खंय आमी समज कितें अत्याचार जाता वो कितें रॉंग जाता वो सरकारान रॉंग केला. खंयचे डिपार्टमेंट जावं ते TCP जावं ते होम मिनिस्ट्री जावं ते हेल्थ सेक्टर जावं एज्युकेशन सेक्टर जावं. वेन वी गो टू प्रोटेस्ट एंड वॉइस आउट यू ऑल हॅव सीन हाऊ वी आर बीन टार्गेटेड, हाऊ वी आर बीन ट्राइड टू सप्रेस, हाऊ वी आर बीन टोल्ड टू शट अप और देन केसेस कम और पुलिस कम्स टू हाउसेस. पूण वालोर एकाकूच तुझे होम डिपार्टमेंट पुलिस 300 पुलिस हाडून भोवल्या. तांकां विचारलें तुमकां जेवण पाणी कितें आसा ना तांकां डिपार्टमेंटान हांगा धाडला. अरे प्रमोद सावंत गोंयांत हांगा लूट चालू आसा. हांगा लुटता TCP डिपार्टमेंट, हेल्थांत कितें जाता, एज्युकेशनात कितें जाता, तुज्या ओन पुलीस डिपार्टमेंटान कितें जाता तूं तें पळोवपा जाय. हे पुलीस आर रिक्वायर्ड देर जे हे घेतात पळय कितें ते कशी हे लॉबी आसा पळय तुजी ती ड्रग्स लॉबी, ते ड्रग्स माफिया चालू आसा. मागीर आमचे कॉन्क्रीट जंगल, हांगा कसिनो कडेन कितें कितें क्रायम्स जाता पळय भितर आनी भायर सगळें कितें आसा पळय थंय जे पुलीस आर रिक्वायर्ड देर, नॉट हियर. हे पळय दिस इज आर टॅक्स मनी. बट आय थिंक प्रमोद सावंत हेज हेल्प्ड अस. हे प्रोटेस्ट आनी खरें म्हणटात म्हाका दिसता तो आमचे बरोबर आसा. CM ऑफ गोवा he has sent his department also to protest with us. Yes. Are requested to take necessary steps to ensure enthusiastic participants of students. आता हे जे आसा पळय ही खरी संविधानाची हत्या. शिक्षणात तुम्ही राजकारण हाडटा पळय ही संविधानाची हत्या. ह्या सर्क्युलराचो निषेध म्हणून आज आम्ही या सर्क्युलराक उजो पेटयता आणि सरकाराची जी हुकुमशाही जी आसा पळय त्या हुकुमशाहीची होळी या सर्क्युलराच्या होळयेच्या निमित्तान आम्ही करता. नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं. या इमर्जन्सीचेर फिल्म जी काढल्या पळय ती फिल्म खंय सगळ्याक डिस्प्ले करपाचो प्रोविजन ह्या सगळ्या स्कुलांनी करचो. आता अशी कितलीशी फिल्मां दाखोवपाक जाता. फुलेचे फिल्म तुमकां दाखोवंक जाता आशिल्ले, म्हादयचेर तुमकां फिल्म दाखोवंक जाता आशिल्ले. भुरग्यांक मोले कशे तुम्ही काबार केले ह्या सरकारान, ते मोले कशे काबार केले तेजे तुम्ही सगळे विषय जे आसा पळय तेजे शिक्षण आयज भुरग्यांक दिवपाची गरज आशिल्ली. पूण आज भुरग्यांक शिक्षण कितें जाता जाल्यार तेन्ना जी 50 वर्सां इमर्जन्सी जाल्ली तेजें शिक्षण तुम्ही दियात. आमकां कांयच हरकत ना. पूण कवळ्या मनाचेर तुम्ही कवळ्या मनाची हत्या करू नाकात अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा. आणि ह्या निमित्तान आमी ह्या सरकाराचो आणि ह्या सर्क्युलराचो निषेध करता. They are more than 15 times more than the Dream airliner which has crashed. So that means every day there is one airliner, Dream airliner is being crashed in India. And still we are talking about Samvidhan Hatya Divas. So I wish and I hope this Samvidhan Hatya Divas should be commemorated in the schools with respect to the bridges that are collapsing every second day. So let us commemorate this. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो। दिवचल वाठारात छत्रपती शिवाजी खेळामळा लागसार कितलीशीच आदली झाडां लोकांक हुस्क्याची थारल्यात। कांय म्हयन्या आदींच थंय व्हड कोसळून बरेच लुकसाण जाल्ले। आता सुवातेर आशिल्ल्या आंब्याच्या झाडाक लागून लोकांक भय निर्माण जाला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। सगळे टोटल गेला ते हालता पळय ते गोंया बी दाग। आता पावस सुरू आसा आनी खुबश्या जाग्यांचेर झाडांय बी पडटा। तशेंच म्युनिसिपालिटी तशेंच PWD तशेंच जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी लक्ष मारपाक जाय। आमी आतां सद्या दिवचले शहरा भितर आसा आनी एक ग्रावंडा कुशीक तसोच मेन रोड आसा, हांगा स्कुलां आसा आनी खुबशे पार्किंगूय हांगा जाता। आतांच आमी पळयता फाटल्यान की एक आंबो आसा तो अर्दो मारलेलो आसा, पूण तेजी जो बेजमेंट आसा सकयल तो सामको कोजमेल्लेलो आसा आनी तो केन्नाय पडपाक शकता। तशेंच फुडले आंबो आसा ते बी धोकादायक आसा। हांगा सामकी रहदारी एक मोठ्या प्रमाणात जाल्ल्या कारणान हांगासर ते झाडां धोकादायक आहा ती मारपाची गरज आसा। ते फाटल्या वर्सा अशेंच घडलेलें कितके 200 वर्सां पयलींचो एक व्हड पडून गाडी डॅमेज जाल्ली, तशेंच ते भितर अडकूनय उरलेली। आतां पावस फुडें येतलो, वारें मारतले, त्या खातीर लोकांची मागणी आसा की हे जे धोकादायक जी झाडां जाल्या ती मारपाक जाय आनी हो जो अर्दो कुटी मारून दवरलेलो जो आंबो आसा तो सामकोच पडपाच्या स्थितीन आसा। तो केन्नाय पडपाक शकता कित्याक पार्किंग जाता थंयसर, फुडें गव्हर्मेंट ऑफिसां आसा, त्या खातीर गाडयो खुबश्यो हांगासर येतात आनी हांगासर ग्रावंडूय आसा, तो ग्रावंडूय डॅमेज जावपाक शकता कित्याक आमी फाटल्यान पळयलां की अशेंच झाडां पडूनच हो ग्रावंडाचे जे फेन्सिंग आसलें ते डॅमेज जाल्लें, ते अजून पर्यंत सारकें जावंक ना। पूण आतां ती झाडां आसा लागीं ती मारपाक जाय। म्युनिसिपालिटीनूय ताजेर इनिशिएटीव घेवंक जाय, तशेंच बाकी सगळ्यांनी पळोवपाक जाय, आमदारानूय पळोवपाक जाय आनी हे जे झाडां धोकादायक बिचोले सिटीन आसा ती मारून लोकांक एक रिलीफ दिवपाक जाय। तेन्ना ती जी लुकसाणी गेल्या वर्सा जाली खुबश्या मोठ्या प्रमाणान तशी ह्या वर्सा जावंक जायना, हेची तेंच्यांनी काळजी घेवपाक जाय। हे झाड आहा आंब्याचें पळय, ह्या पयलीं ते कापून घेतलेले आमी आनी हे इतले धोकादायक आसा की फाल्यां जर कोणाचे गाडयेर बी पडले, पार्किंग केल्ले बी आसा तांकां ते सॉलीड डॅमेज जातली। हो मेन रोड हांगा मेन रोड हांगा पयलीं धोकादायक झाड थंय घालले ते कापून घेतला आनी ही दोनूय झाडां आहा ती कापून घेवची, रस्त्यार दवरची न्हू। कोणाचेर पडले जाल्यार ती हेजी व्हडली दुर्घटना जातली, हे सांगून पडचें ना, तेच्या मुलाक कांयच ना। JCB हाडून धुकल्ल्यार उदक पडटलें। हो रस्तो सामको बिजी आसता, हो रस्तो सारको बिजी आसता। कोणाचे गरीबाचेर पडले, स्कुटरीचेर बी झाड जाल्यार जीव वचपाक शकता, कोणाचो जीव वचपाक शकता, जीव वचूंक शकता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार। शेनवार मातसो सुको आनी उष्ण वयतलो, पूण पावसाची शक्यताय आसा। 13, 14 आनी 15 जुलैक येल्लो अलर्ट दिल्ल्यान कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडूं येता। 12 जुलैक आनी 16, 17 जुलैक कसलोच अलर्ट ना। शेनवारा वातावरण सुके आसतले, सकाळी नितळ मळब दिश्टी पडटले। सांज वेळा पावसाचो अदमास आसा, मात उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय ना। हलको ते मध्यम पावस पडटलो। शेनवार वयतलो उष्ण। 12, 16 आनी 17 जुलैक कसलोच अलर्ट ना। 13, 14 आनी 15 जुलैक येल्लो अलर्ट। तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट। मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो।